वाठारांतलो दत्ता नायक फाटली 13 वर्सां जाली चवथी निमतान गणपती कडेन आकर्शक देखावे तशेंच वेगवेगळ्या तरेन माटोळेची सजावट करता। राज्य पातळीचेर जावपी माटोळी सजावट सर्तींत दत्ता नायक हांकां जायते फावट इनामांय फावो जाल्यात। अंदुवार्सा दत्ता नायक आनी फामिलीन चवथी निमतान आंब्याचे काते वापरून सजावट केल्या। आंबो खावन उरिल्ले काते वापरून ताणें 4 खांबे उबारल्यात। ह्या देखाव्या खातीर तांच्यांनी जवळ जवळ 4.5 ते 5 हजार आंब्याच्या कात्यांचो वापर केल्ल्याचें दत्ता नायक सांगता। सजावटी खातीर फोंडे तशेंच प्रियोळ वाठारांतल्यान हे आंब्याचे काते एकठांय केल्यात खंय। टाकाऊ वस्तूंचो कशा तरेन वापर करूं येता हाचें उदाहरण दत्ता नायक हाणें आपल्या कलेंतल्यान दाखोवन दिलां। ह्या वर्सा आमी आमच्या माटोळेन माटोळेची जी सजावट आसा त्या माटोळे बरोबरच आमी तेजी सकयल जे आनी डेकोरेशन दुसरी सजावट करता तितून आमी ह्या वर्षी देवळांत जशे 4 खांब आसता म्हणजे 6 खांब आसता पण आमी हांगा 4च खांब दाखयल्या ते आमी हांगा दाखयल्या ते म्हणजे ताका वापर करता आसतना आमी गेल्या वर्सा आमी दोडगी वापरून खांबे केल्ले। ह्या वर्सा आमी जो कातो आंब्याची जी म्हणटा ताका पारी म्हणटा ताका पोय म्हणटा ताका ती वापरून आमी हांगा ते खांबे सजयल्या आनी ते काते आमी जमा करता आसतना आमचे जे लोकल गोठां म्हणटा ती कुळागरांनी जी आमकां मेळटा ती एकठांय केल्ली आसता। ते प्रभाकर नायक म्हणून आमच्या गाळवाडा तेज्या कुळागरांतली, नंतर महेश शिलकर म्हणून पालसरी तेज्या कुळागरांतली, नंतर ते आमकां खूब कमी दिसताले तरी पूण आमी आमचे दुसरे आनी पचम्या सुभाष गावडे म्हणून तेज्या घरा कडले आमी कलेक्ट केले। नंतर ते खूब आमकां कमी दिसताले म्हणून आमी मार्केटान फोंड्या मार्केटान जे फ्रूटवाले घेवन बसताले आंबे जेन्ना लास्ट तेंचे जेन्ना उरताले आंबे म्हणजे पिड्ड्यार आमी ते काडून सायडीक उडयताले आनी म्युनिसिपालिटी येताले आनी ते घेवन वयताले। पूण ते व्हरचे पयलीं ते हांव थंयचे कलेक्ट करून तेंचे हाडटालो हांव आनी साफ करून ते दवरप आनी साफ करून दवरले उपरांत ते नंतर हांवें अशे तरेन मागीर ते खांब्याक वापरले। हे खांबे जेन्ना आमी कात्याक वापरलो त्या खांब्याक एकाच खांब्याक आमकां कमीत ते 1200च्या वयर आनी टोटल आमकां हे खाचारूय हांकां तेजे वयले पोल आनी खांब हे धरून 5000च्या आसपास 4,500च्या वयर आमी हे काते वापरलेले आसा। आनी हे कात्याची सजावट जेन्ना करता आसतना म्हाजो व्हडलो भाव संजय नायक हेणी खूब कल्पकतेने हे तेजो वापर करून हे खांबाक वापरलेले आसा। दत्ता नायक दर वर्सा चवथीचे निमतान माटोळीची सजावट करता आनी तेजो जे रानान मेळटा जे फळां मेळटा तेजे वापर करून हो एक लोकांक संदेश दिवपाचो प्रयत्न करता। ह्या वर्सा त्यांनी टाकाऊ पासून कसो उपयोग जाता हेचो एक प्रत्यक्ष उदाहरण हे आंब्याच्यो बियो जेका कातो म्हणटात तेजो वापर करून एक बरें उदाहरण दिल्लें आसा। आनी अंदाजे 4.5 ते 5 हजार हे काते तेणी एकठांय केल्ले आसा आनी ते एकठांय करून हो सजावट केल्ली आसा। आनी हे कात्याचो उपयोग तेणी 4 खांबे उबारून केल्लो आसा पूण हे काते आतां सद्याक फॉरेस्टान तेजो वापर करचो अशी तेजी एक डिमांड आसा आनी तो फॉरेस्टान खरेंच तेजी दखल घेवपाची गरज आसा। प्रियोळच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश च्यारी।